गोरवांचो पाडवो वर्सभरांतल्यान फक्त एकूच दीस गोरवांक सुशेग मेळटा तोच हो दीस। वर्सांतल्यान एक दीस बैलांच्या मानेवेले जू सकयल देंवता। हरशीं म्हूण शेतकारांक आपल्या गाय बैलांचे कौतुक आसताच, पाडव्याक मातशें तें चड जाता। पाडव्या निमतान गोरवांक रंगयतात, खाणां खावयतात, रोजांचे हार गळ्यांत घालून गंध फूल लावन गोरवांची पुजा करतात। पळया गोंयच्या चडशा वाठारांतल्या प्राण्यांकडले मनीसपणाची जाणविकाय करून दिवपी सुवाळो। पयलीं लोक सगळे काम धंदो सगळं गायीचेर अवलंबून लोक आसताले आणि जे बैल आसा त्या बैलांचे जोत सगळे यूज करताले आणि सगळे लोक तेतून प्रफुल्लीत आसताले आणि तेतून हे आमचे एक दीस तेंची आयच्या दिसा आमी तेंची पूजा करता आणि तेंचो गोठो कसो एक सजावट आमी हांगा तयार करता। आणि ह्यो दीस सेलिब्रेट गोवर्धन कशें सगळे सेलिब्रेट करता। आमी पोळे सध्या 200 जाले आमचे। 200 कितले करपाचे आहा टार्गेट? टार्गेट 300 आसा। कितें घालता ह्या पोळ्याक? पोळ्याक तांदूळ, सुरे तांदूळ, उकडे तांदूळ, उडदाची डाळ, चण्याची डाळ आणि मेथयो आणि फोव। हे पीठ केन्ना करचे पडटा तुमकां? रातचे करून दवरचे पडटा, वाटून दवरचे पडटा मिक्सरान लावन। आयज गायींचो पाडवो म्हणून केला, हरशी तुम्ही तशें? हरशी आमी घरा बी आमच्या करून खाता न्हू। सध्या आमी आसात विरनोड्या आणि विरनोड्या हांगासर आमी पळयता हो गायींचो गोठो आसा। गायींची हांगासर आमच्या शेतकऱ्यांनी पूजा केल्ली आसा, तांकां रंगयल्ली आसा आणि तांकां व्हडा प्रमाणात आता पोळे करपाचें काम सुरू आसा आणि हांगर एक वेगळ्या पद्धतीने कार्यक्रम जावपाचो आसा। गायींचो पाडवो हो वर्सान एकदा येता आणि गायी म्हटल्यानंतर बैल म्हटल्यानंतर हे शेतकऱ्यांचे साथी असता, शेतकऱ्यांक व्हडा प्रमाणात ते मदत करता। पण आयज जर आमी स्थिती पळयली जाल्यार आमी राष्ट्रीय महामार्गाचेर पळयता, रस्त्यांचेर पळयता, व्हडा प्रमाणात जी गोरवां आसा बेवारशी म्हणपाक जायना ताका मालक असतात, पण ही गोरवां रस्त्यार आडवी पडलेली असतात, बसलेली असतात ठाण मांडून आणि मागीर अपघात जाता, एखाद्यांचो बळी वयता, गोरवांचोय बळी वयता, मनशांचोय बळी वयता। हाचेर सरकारान खंय तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा। आयज पाडवो आसा आणि ह्या पाडव्याच्या निमित्तान आयज गोवर्धनाची पूजा जी आसा ती केली वयता। पयलीं सगळे आपले गोरवांकार जे आसा ते एकत्र येवन गायींची पूजा करताले आणि गोवर्धन पर्वताची पूजा करताले। म्हणजेच जो राखण देव आसा, गोरवांची राखण करपी जो देव आसा त्या देवाची पूजा करताली आणि एकत्र हो पोळो जो आसा आणि ती एकत्र गोरवां जी आसा ती एकत्र हाडून तांकां बरी सजोवन फुलोवन त्यांची पूजा करून तांकां आयच्या दिसा पोळो हो जो आसा म्हत्वाचो तो तांकां खावपाक दिलो वयतालो। अशीच सगळे कडेन आयच्या दिसा जी
ही गोवर्धन पुजा आणि गोमातेची पुजा गोवंशाची पुजा जी जाता तांकां हांव आयच्या दिसा गोमंतक गौसेवक महासंघाच्या वतीन सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. जी पाडव्याची जी परंपरा आहा पळय ती म्हाका आतां 40 वर्सां तेज्या पळय कितलींशीं वर्सां कोण जाणा कितल्यो पिढयो गेल्यो आमच्यो. पूण हांगासर ह्या दिसा सकाळी फुडें सगळे भुरगे एकत्र येता घरांतले आपले जे कितें पोळे म्हणून करलेले आसा घेवन येवन हांगासर सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करप. आनी पयलीं कितें करताले तो कोण कोण आपल्या घरांतून कितें हाडटा आतां एकत्रीत कितें तरी करता जे पोळे बरे खावपा खातीर आनी ते हांगासर सगळे एके देगेन बसोन देवाक सांगणे करून सगळे वाडले काय मागीर खातात पण चिकन बी तसलें कितें हय चिकन बी तसलें करता एकदम एकत्रच करता सगळे कंट्रीब्यूट करता म्हणजे उमेदीन हें करता. सबंद गोसावी वाडो आमचो आज इतले भुरगे बाळ गोपाळ आज इतले येता भायले लोक येता आमचे फ्रेंड सर्कल आसता सगळे सकाळी फुडें येता 1-1.5 वरांचो कार्यक्रम जाता. ही आमची जाणट्यांनी परंपरा चालू दवरली आहा पाडव्या निमित्तान मळार येवन पोळे खावपाची गोरवांक सोडले काय पोळे घेवन येवपाचे मळार. त्याच प्रमाणे आतां आमी तेंच्या सांगण्या प्रमाणे मळार येवन पोळे खाता. खूब अशे भायले लोक येता आनी हो आमी गोवर्धन असो वाडदिवस साजरो करता. जय जय लो देण्या पावशे लो देण्या जीवनारी खऱ्या उदांताली जय जय लो